मोदी हटाओ देश बचाओ पोस्टर कॅम्पेन आम आदमी पक्षांत गोंयांत सुरू केला। हो देशभर पोस्टर लागतलो। गोंयकारांनी ह्या उपक्रमाक तेंको दिवचो म्हूण आम आदमी पक्षान गोंयकारां कडेन मागणी केल्या। आरडेस वा खातीर पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आज जेन्ना सुमार 150 केसी फक्त मोदी हटाओ देश बचाओ हो पोस्टर लायलो वेगवेगळ्या जाग्यांचेर म्हणून जेन्ना सुमार 150 केसी रजिस्टर जाता FIR रजिस्टर जाता तेन्ना तेच जे ब्रिटीश टायमार घडटाले तेच जे पोर्चुगीज टायमार घडटाले ताजो प्रत्यय आमकां दिसपाक लागलो। त्या वेळार जे क्रांतिकारी आशिल्ले ते केन्नाच फाशेर चडपाक भिवूना, कारण ध्येय एकूच आशिल्लो ते म्हणजे स्वातंत्र्य। त्या वेळार भारताचे स्वातंत्र्य आशिल्ले, त्या वेळार गोंयचे स्वातंत्र्य आशिल्ले आणि आज वेळ आयला देशाचे स्वातंत्र्य परत एकदा आमकां मेळोवन दिवपाक। ह्या पोस्टरान म्हाका तरी कांय दिसना कितें चुकीचें आसा म्हणून। प्रत्येक ऑपोजिशन पार्टीक, प्रत्येक नागरिकाक जेन्नाय खंयच्याय सरकाराचो राग येता, केन्नाय खंयच्याय लिडराचो राग येता, तांच्यो कांय तांकां ज्यो whatever they are doing is not acceptable to them, they have a right to protest. Right to protest is envisaged in freedom of speech and expression, and it is guaranteed to us by our constitution. And when BJP and the central government of BJP is trying to take away that right, it comes down upon us as leaders of various political parties. It comes down upon us as an Indian citizen to protect that right to the fullest possible ability of ours. जोपर्यंत नरेंद्र मोदी या देशाचो प्रधानमंत्री आसा तोपर्यंत आमचो देश बरो जावंक शकचो ना। जे स्वप्न आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी पळयल्ले ते फक्त स्वप्नच उरतले, आणि जर स्वप्न साकार करूंक जाय जाल्यार मोदी को हटाना पड़ेगा और देश को बचाना पड़ेगा। जशें दोतोरान सांगले, दिल्लीक जेन्ना आमी हो पोस्टर घालो एक आठवड्या पयलीं, केदो व्हडलो बोवाळ, एक पोस्टर 2 लायनी ताचेर। अरे असले पोस्टर पयलीं आमच्या देशान पळोवंक ना। इंदिरा हटाओ देश बचाओ, राजीव गांधी हटाओ देश बचाओ, मनमोहन सिंग हटाओ देश बचाओ, वाजपेयी हटाओ देश बचाओ, सगळ्याच्या विरोधान पोस्टर लागिल्ले आसा। हे तो बोवाळ केन्नाच जावंक ना। आमचो हो हक्क, त्या स्वातंत्र्य लढाचो एटलिस्ट एक तरी आमकां हक्क मेळूंक जाय न्ही की बाबा आमकां सरकार आवडना, ते कितें वायट करता, ते कितें चूक करता, तो कितें अन्याय करता जाल्यार ताच्या विरोधान आमकां उलोवपाक तो तरी स्वातंत्र्य आसूंक जाय। हे तो बोवाळ जालो 138 FIRs, 138 FIRs were filed against people in Delhi just for one poster. So आज आम आदमी पक्षाचो ताका रिस्पॉन्स म्हळ्यार की आमी ह्या स्वातंत्र्या खातीर परत लढचे पडटले, आणि हो स्वातंत्र्य खातीर लढचे पडटले म्हळ्यार वी विल हॅव टू इन्सिस्ट की हो पोस्टर आमकां लावपाक हक्क आसा। म्हणजे जशें दोतोरान सांगले, हो पोस्टर आमी देशभर लावपाचो आयच्यान कॅम्पेन सुरू केल्या। मोदी हटाओ देश बचाओ हो देशभर पोस्टर आतां लागतलो। सो आमी सगळ्या गोंयकारांकूय मागता ह्या कॅम्पेनीक तेंको दिवचो, आणि आज जे आमच्या देशान चल्लां ते सगळे बंद करपाक, जे आमच्या स्वातंत्र्य सैनिकांनी जे स्वप्न पळयले ते स्वप्न साकार करपाक तुमचो पाठिंबो मेळचो।